नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सुरवेक पळयात आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज महाराष्ट्रांतल्या सोलापुरात अमृत योजना 2.0 चो बसयलो बुन्यादी फातर. बोईंग इंडिया अभियांत्रिकी आनी तंत्रगिन्यान केंद्राचे प्रधानमंत्र्यांनी केले बंगळुरूत उक्तावण. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज इस्रो आनी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स बंगळुरूच्या जोड पालवान केले लँग्वेज लॅब आनी गोवा CSR ऑथॉरिटी प्रोग्रामाचे उक्तावण. गोंयांत 10 ते 13 फेब्रुवारी मजगतीं जातले कार्निवाल. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांची म्हायती. खेलो इंडिया युवा सर्तीक आयज सावन चेन्नयत सुरवात. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज महाराष्ट्रांतल्या सोलापुरात अमृत योजना 2.0 चो बुन्यादी फातर बसयलो. प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार महाराष्ट्रांतल्या लोकांक परबी भेटयली. सोलापुरांतल्या हजारांनी गरिबांक खातीर तशेंच कामगार भावंडां खातीर घेतिल्लो संकल्प आयज पुराय जालो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी PMAYE शारी वरवीं पुराय केल्ले 90,000 परस चड घरां सुवादीन केली. तशेंच सोलापुरात रायनगर आवास सोसायटींतली 15,000 घरां सुवादीन केली. रायनगर आवास सोसायटीच्या लाभार्थ्यां मदीं हजारांनी हातमाग कामगार, विक्रेते, पावललूम कामगार, कोयर एकठांय करपी कामगार, चालक तशेंच हेरांचोय आस्पाव आसा. आज PM आवास योजना के तहत मनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है और मैं जाकर के देख के आया. मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला. ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है. इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं. ह्या कार्यावळी वेळार प्रधानमंत्री मोदी हांणी PM स्वनिधीच्या 10,000 लाभार्थ्यांक पयलो तशेंच दुसरो हप्तो वितरीत केलो. सरकाराचो मान म्हळ्यार श्रमिकांची प्रतिष्ठा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. एक राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए लोगों को भड़काते रहो, भड़काते रहो, भड़काते रहो. हमारा मार्ग है डिग्निटी ऑफ लेबर. हमारा मार्ग है आत्मनिर्भर श्रमिक. हमारा मार्ग है गरीबों का कल्याण. और मैं आपसे कहना चाहता हूं जो नए घरों में रहने जाने वाले हैं, आप बड़े बड़े सपने देखिए, छोटे सपने मत देखना. और ये मोदी की गारंटी है, आपके सपने ये मेरा संकल्प है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे आपलो महाराष्ट्र दौरो सोंपून कर्नाटकांत भोंवडेर बंगळुरूत गेल्ले. थंय तांणी बोईंग इंडिया अभियांत्रिकी आनी तंत्रगिन्यान केंद्राचें उक्तावण केलें. तशेंच बोईंग सुकन्या कार्यावळीची सुरवात केली. ह्या बोईंग इंडिया अभियांत्रिकी आनी तंत्रगिन्यान केंद्राची निर्मिती सुमार 1,600 कोटी रुपया गुंतवून 43 एकर वाठारांत ह्या कॅम्पसाची स्थापना केल्या. अशा तरेची ही अमेरिके भायली बोईंगाची सगळ्यांत व्हड गुंतवणूक आसा. ये मेक इन इंडिया
मेक फॉर द वर्ल्ड इस संकल्प को सशक्त करता है। ये कैंपस भारत के टैलेंट पर दुनिया के भरोसे को और अधिक मजबूत करता है। आज का ये दिन इस बात को भी सेलिब्रेट करता है कि एक दिन भारत इस फैसिलिटी में एयरक्राफ्ट ऑफ द फ्यूचर को भी डिजाइन करेगा। अयोध्येत 22 जानेवारीक जावपी प्रभू श्रीरामांच्या प्राणप्रतिष्ठा सुवाळ्या वेळार सगळ्या भक्तांनी आयोजनात सहकार्य करचे असो उलो उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी मानला। सगळ्या आयोजन समिती बरोबर सहकार्य आणि ताळमेळ दवरून काम चालू आसा अशें तांणी खबराकारांकडे उलयतना सांगले। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर या अन्य शहरों से यहाँ के आने के लिए एक बेहतर ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था भी दी गई है, जिससे कहीं भी किसी को कोई दिक्कत न हो। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। किसी भी स्तर पर किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत न हो, इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। अभी से तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि हर एक मन में उत्साह है, उमंग है। 5 सदी के बाद ये अवसर आया है, तो स्वाभाविक रूप से हर श्रद्धालु इस बात को चाहता है कि मैं भी रामलला का दर्शन करूं। मेरी अपील होगी सभी जनता जनार्दन से कि जो भावनाएं उनके मन में है वही हमारे मन में भी है, और इसलिए हम लोग बेहतर तालमेल और समन्वय से अगर दर्शन करने के लिए आएंगे तो दर्शन भी हो पाएगा और किसी प्रकार का कोई कष्ट किसी भी श्रद्धालु को और किसी भी आने वाले यात्री को अयोध्या धाम में नहीं होगी। अयोध्येत प्रभू श्रीराम प्राणप्रतिष्ठापनेक फकत 2 दीस उरिल्ले आसतना आयज अग्निमंत्रांच्या उच्चारात 4थ्या दिसाच्या अनुष्ठानात कार्यावळीक अग्नी पेटोवन सुरवात जाली। सुरवातेक गणेश पूजन करून शास्त्रोक्त पद्धतीन अग्निमंत्र उच्चारून आयच्या कार्यावळीक सुरवात जाली। इतले मजगती प्रभू श्रीरामांच्या मूर्तीची गर्भकुडीतली छायाचित्रां प्रसारीत जाल्यात। हातूंत प्रभू श्रीरामांचो मुखवटो हळडुव्या कपड्यान धापला। 22 तारखेक जावपी प्राणप्रतिष्ठापना सुवाळ्याची पूर्वतयारी म्हणून अयोध्या वाठारात ह्या अनुष्ठानाच्यो कार्यावळी सुरू आसात। हाका लागून पुराय अयोध्या नगरी राममय वातावरणात बुडून गेल्या। खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसंच विसव। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डियर साइंटिस्ट, भारत को चांद पर ले जाने की आपकी जिद थी और चंद्रयान भी तो आपकी परीक्षा ही थी। चंद्रयान 2 फेल हुआ। हम सब ने देखा कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको गले लगाकर हौसला दिया। आप फिर से तैयारी में जुट गए और चंद्रयान 3 से आपने चांद पर तिरंगा फहरा दिया। We have achieved soft landing on the moon. अब मेरी परीक्षाएं आ रही है। आप ही की तरह मैं भी प्रधानमंत्री जी के साथ करने जा रही हूँ अपने स्कूल और अपनी लाइफ की परीक्षा पर चर्चा। दोस्तों, आप भी mygov.in पर रजिस्टर करके मेरे साथ चल सकते हैं। परीक्षाओं से डरेंगे तो अमृतकाल में विकसित भारत कैसे बनाएंगे? जॉइन ऑन परीक्षा पे चर्चा 2024। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज इस्रो आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स बंगळुरूच्या जोडपालवान लँग्वेज लॅब आणि गोवा CSR ऑथॉरिटी प्रोग्रामाचे उक्तावण केले। ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी अशा प्रकाराच्या अभ्यासक्रमाक लागून मुखार अदीक प्रमाणात गोंयांत विज्ञानीक तयार जातले अशी आस्त आपल्या उक्तावण सुवाळ्याच्या भाशणात उक्तायली। आम्ही अप्रॉक्सिमेटली 8 ते 10 एग्रीमेंट आम्ही आज साइन केले आणि हे सगळे साइन करता आसतना आमच्या तकलेत गोंयचो आमचो यूथ, गोंयचो युवक हाका तकलेन दवरून
आमी हे एग्रीमेंट सायन केल्या आनी म्हाका खूब बरें दिसता. म्हणजे हांव जेन्ना स्किलींग रिस्किलींग अपस्किलींग ह्या विशयाचेर परत परत उलयतां आनी तेंच करपा खातीर जावं तो लँग्वेज लॅब जावं तो फिटनेस जावं तो क्लिनिनेस वेगवेगळ्यो गजाली आमी गोंयच्या तरणाट्यां खातीर सातत्यात करीत आसता आनी ताजोच भाग म्हणून गोवा CSR ऑथॉरिटी फॉर द ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्स घेवपा खातीर आयच्यो एक्टिविटीज त्यो आमी केल्ल्यो आसा. इन लॉंग रन हाजो इफेक्ट खऱ्या अर्थात आमकां फुडल्या 5 वर्सांनी दिसून येतलो आनी ताका लागूनच जी ऑर्गनायजेशन्स आज आमच्या बरोबर जोडली गेल्ली आसा त्या सगळ्या ऑर्गनायजेशनांची हेल्प ही गोंयांतल्या समेस्त सगळ्या भुरग्यां खातीर जातली. हांव समेस्त गोंयच्या सगळ्या हायर सेकंडरी हायस्कूल्स आनी सगळ्या तरणाट्यां खातीर मागता की तुमी ह्या सगळ्या प्रोग्रामांनी वांटेकारी जावचे आनी निश्चितच रित्या खूब मोठ्या प्रमाणात हाजो तुमकां फायदो जातलो. गोय कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राधिकरणाच्या उपक्रमांतल्यान सेंटर फॉर प्रॉडक्ट डिझायन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग बंगळुरूच्या प्रोफेसर अमरीश चक्रवर्ती हांच्या फुडारपणा खाला डिझायन थिंकिंग ह्या विशयाचेर एका खासा उपक्रमाक सुरवात केली. ह्या कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विद्यार्थ्यांक उद्देगीक गरजे प्रमाण शिक्षणाक जुळोवपाचें म्हत्व सांगून उद्देग धंदे आनी सामाजीक जिणेंत मनीस संसाधनाच्या गरजां विशीं जागृताय निर्माण करपाची वचनबद्धताय तांणी जाहीर केली. स्किल इंडिया सांगता आसतना ट्रेडिशनल एड्युकेशन आमी पळयलां म्हणजे 10वी जाली 12वी जाली ग्रॅज्युएट जाले पोस्ट ग्रॅज्युएट जाले ते शिकून आसा घरा कडेन कितलेशेच जाण आसात इंजिनियरींग केलें घरा कडेन आसात पण जो पर्यंत आपली स्किल अपग्रेड करिना किंवा आपलो टॅलंट कितें आसा तो सोदून तितून अपग्रेडेशन जायना जाल्यार ताचो कांयच उपयोग जावचो ना. म्हणून ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर स्टार्टेड विथ अ स्किल इंडिया मिनिस्ट्री द फर्स्ट टायम इन 2014 and he had started a separate program also which is in PMKVY Pradhan Mantri Kaushalya Yojana. Now the PMKVY 4.0 we are starting this year. ताजे इंटेंशन कितें आसा इट इज स्किलिंग इन एवरी सेक्टर. ज्या सेक्टरात म्हणजे हांव पोस्ट ग्रॅज्युएट जाला म्हाका आनी कितें शिकपाची गरज आसा आनी तुज्याच सेक्टरात तुका आनीक स्किल जावपाची गरज आसा. ह्या ITI पासून IIT पर्यंत एवरीवन शूड स्किल. ही शूड बी द रेडी फ्रॉम आज आमी म्हणटा जाल्यार we should be the ready industry ready 4.0. आज जर इंडस्ट्रीक प्रॉडक्ट जाय तो जर आमी रेडी करपाक शकले ना जाल्यार त्या शिक्षणाचो कांयच उपयोग ना. आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हांणी गोंय लोकसभेच्यो सुवाती हे आम आदमी पक्षाच्या इंडी गठबंधना बरोबरच्या चर्चेचो एक भाग आसा अशें सांगले. हे विशीं निमणो निर्णय जाल्या उपरांत अदीक म्हायती दिवपाक शकतले अशें तांणी बाणावले मतदारसंघात आयोजीत एका भौशीक सभे वेळार उलयतना सांगले. तशेंच लोकसभा वेंचणुके वेळार इंडी गठबंधनाच्या उमेदवारांक मत दिवपाचें आवाहनूय तांणी ह्या वेळार केलें. ह्या सभेत पंजाबाचे मुखेलमंत्री भगवंत मान, राज्यसभा खासदार संदीप पाठक, गोंय राज्याचे आप मुखेली अमित पालयेकर तशेंच आपचे आमदार वेंजी विएगश हाजीर आशिल्ले. हडोणेच्या सेंट थॉमस पूर्व प्राथमीक चल्यांच्या प्राथमीक आनी माध्यमीक शाळेन 100 वर्सां पुराय केल्यात. ह्या निमतान आयोजीत वर्सुकी सुवाळ्यात मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी वांटो घेतलो. ह्या वेळार उलोवप करतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी इयत्ता 6वी पासून गोंयांत रोबोटिक्स आनी कोडिंग अभ्यासक्रम चालू करपी गोंय हे पयल्या राज्यां मदलें एक आसा. गोंयान हो अभ्यासक्रम स्वता तयार करून भुरग्यांक तशेंच शिक्षकांक हे विशीं प्रशिक्षण दिवन एक बरे तरेचे रोबोटिक्स आनी कोडिंगाचें वातावरण तयार करपाचो यत्न केला अशें सांगलें. हो सब्जेक्ट स्कुलान 6 स्टँडर्डाचेर आमी इंट्रोड्यूस केला. 3 वर्सां पयलीं पुराय देशांत गोंय हे 1 नंबरचे राज्य आसा. यानी एडिशनल सब्जेक्ट बिसाइड युअर सिलेबस कोडिंग आणि रोबोटिक हो सब्जेक्ट 6 स्टँडर्डाचेर इंट्रोड्यूस केलो आणि अंदू आमी 9th स्टँडर्डाक तो सिलेबस शिकयता. म्हणजे वी हॅव डिझायन अवर ओन सिलेबस. वी हॅव गिवन ओन कोडिंग अँड रोबोटिक लॅब नॉट ओनली टू द गव्हर्नमेंट स्कूल बट इवन दो फॉर द एडेड स्कूल वी हॅव गिवन कोडिंग आणि रोबोटिक. आणि इतकेच करूंक ना तर प्रत्येक कॉम्प्युटर टीचराक ट्रेनिंग दिवपाचें काम गव्हर्नमेंटात केलां. आणि म्हणून पुराय देशांतल्यान इंटरनॅशनल लेवलाच्या कॉम्पिटिशनाक कोडिंग आणि रोबोटिक गोंयांतली टीम गेली. दॅट इज अवर अचिव्हमेंट इन कोडिंग अँड रोबोटिक.
LEX इन्फिनिटम 2024च्या 9व्या आवृत्तीच्या फाटभुंयेर इंटरनॅशनल मिडिएशन सर्तीची सुरवात साळगांवकर कायदो महाविद्यालयात जाली. ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हणून पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा, VM साळगांवकर कायदो महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. शब्बीर अली आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या सर्तीचे परीक्षण मान्यताय प्राप्त मिडिएटर आनी प्रशिक्षीत ADR तज्ञ करतले. ह्या वेळार पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी भुरग्यांक मार्गदर्शन केले. Sanctions, and it is thus incumbent on the courts to promote mediation enthusiastically. In order to encourage mediation, a committed role is required to be played both by the bench and the bar in order to create awareness and faith in the system, which has evolved in the present form only recently and provides scope for further improvement. The advent of globalization and the growth of science and technology in our everyday lives has given rise to new causes of action which call for a corresponding change in the way we see disputes today. स्वताच्या 4 वर्साच्या भुरग्याच्या खुनाचो आरोप आशिल्ल्यो AI कंपनीच्यो मुखेली सुचना सेठ हिका आयज बाल न्यायालयान 31 जानेवारी मेरेन न्यायालयीन कादे फर्मायल्या. बंगळुरूत पळून वतना 9 जानेवारीक तिका अटक केल्ली. तेन्ना सावन ती पुलीस बंदखणीत आसा. आयज पुलीस बंदखणीची मुजत सोंपल्या उपरांत तिका बाल न्यायालया मुखार हाजीर केल्ली. इतले मजगतीं सुचना सेठ 10 जानेवारी सावन कळंगुटे पुलिसाचे बंदखणीत आशिल्ली. इतले दीस पुलीस तिची खर चौकशी करीत आशिल्ले, पूण तिणें आजून मेरेन खुनाच्या आरोपाची स्पश्ट कबुली दिवंक ना. दर्याविज्ञान मळार सहकार्य आनी क्षमता वाडोवपाचे दिकेन म्हत्वाचें पावल घेत CSIR राष्ट्रीय दर्या विज्ञान संस्थेन कोलंबो सुरक्षा परिशदेच्या वांगडी देशा खातीर म्हयन्याभराचो दर्या विज्ञान प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू केला. ह्या उपक्रमाचे उक्तावण 15 जानेवारीक जाले. हो शिक्षणीक उपक्रम नोव्हेंबर 2022 गोंय आनी हैदराबादात जाल्ल्या पयल्या CSC दर्या विज्ञान आनी जलतज्ञ परिशदेचो परिणाम आसा अशें अधिकाऱ्यांनी सांगले. अंदू कार्निवल 10 ते 13 फेब्रुवारी मजगती गोंयांत आयोजीत जातले अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. ह्या कार्निवलाच्या मुखेल मिरवणुकी पयलीं फेब्रुवारीच्या 9 तारखेर परवरी ह्या मिरवणुकीची रंगीत तालीम जातली. उपरांत पणजे कार्निवलाची मुखेल मिरवणूक 10 फेब्रुवारीक जातली. उपरांत मडगांव 11 फेब्रुवारी, वास्को 12 फेब्रुवारी जाल्यार म्हापशा 13 फेब्रुवारीक कार्निवल मिरवणुकी जातल्यो. पणजे, मडगांव, वास्को आणि म्हापशा आणि लास्ट इयर प्रिकर्सर इव्हेंट कसो परवरीचो केल्लो तो एक दीस पयलीं जातलो. सो इव्हेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 9th and goes up to the 13th आणि 14 तारखेच्यान लँड पिरियड सुरू जाता. सो ताज्या खातीर कार्निवलाच्यो सगळ्यो गजाल्यो जावन रिस्पॉन्सिबिलिटीज करून खास करून वी आर व्हेरी मच क्लियर दॅट एवरी म्युनिसिपल कावन्सिलाक रिक्वेस्ट केल्ले आसा की जाता तितले ट्रेडिशनल आमचें जें आशिल्लें ते ट्रेडिशनल इव्हेंट तुमी तसो फॉलो करचो. आणि पणजे जंय आमी डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम पार्टिसिपेट बाय हॅव्हिंग देअर एजन्सी डू द कार्निवल, तांकां पणजे कावन्सिलाकूय सांगिल्लें बाब रोहित मनसेराताक की टू एन्श्योर दॅट द कमिटी अपॉइंटेड will be proactively participating to carry out a signature carnival for as it starts to announce कित्याक ताज्यातल्यान ते सुरू जाता. पर्यटक देशाचे इंटरनॅशनल आनी डॉमेस्टीक येता आनी ताज्या खातीर आमचे ट्रेडिशन आमचे कल्चर जे पयलींच्यान सुरू जाल्लें ते एखादी दाखोवपाची सण लास्ट इयर तांणी प्रयत्न केल्लो म्हणून ताजेरूच आनी इम्प्रोवायज करचो म्हणून हे 4 दिसाचो आमी कार्निवलाचे जाले. इतले मजगती 19 फेब्रुवारीक जावपी शिवजयंती कार्यावळ मनोवपाक राज्य पर्यटन खात्या कडल्यान नगरपालिका आनी तांच्या पणजे, मडगांव, म्हापशा, मुरगांव, सांकळे आनी फोंडेच्या समितीक 5 लाख रुपयांचे एक रकमी अनुदान मेळटले अशी घोषणा पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी केल्या. की जशें आमी स्पिरिच्युअल टुरिझमाचेर उलयतात, छत्रपती शिवाजी महाराजाची जी काणी आशिल्ली 350 इयर्स जे आज ह्या वर्सा जाता राज्य अभिषेकाचे कोरोनेशनाचे ते सेलिब्रेट करपाक ह्या वर्साक आमी डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझमान एक फुडाकार घेतिल्लो आसा. ताज्या खातीर पणजे, मडगांव घेऊया एक ल्हानसो विसव. फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे. क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय सिर्फ DD नेशनल पर.
देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डियर पायलट दीदी, वो हर दिन आपकी परीक्षा ही रही होगी जब लोगों ने कहा होगा इन चूड़ियों वाले हाथों से ये ना हो पाएगा। पर मैं जानती हूँ कैसे आपने उन बातों को हवा में उड़ा दिया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुला आसमान क्या दिया, आपने इन्हीं हाथों से फाइटर प्लेन उड़ा दिया। आपसे ही सीखी हूँ कि सफलता की राह में परीक्षाओं की कभी कमी नहीं होती। इसलिए मैं भी तैयार हूँ और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ करने जा रही हूँ अपने स्कूल और अपनी लाइफ की परीक्षा पर चर्चा। दोस्तों, आप भी mygov.in पर रजिस्टर करके मेरे साथ चल सकते हैं। परीक्षाओं से डरेंगे तो अमृतकाल में विकसित भारत कैसे बनाएंगे? लेट्स मीट एट परीक्षा पे चर्चा 2024। विसाव उपरानिवकार पोळ्या मुखावेली खबरो। सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दरेक गावात मुळाव्यो शेतकी पतसंस्था जावच्यो आनी ताच्या महत्वाचेर भर दिलो। ते सहकार खात्याच्या सहकार संकुलात आयोजित मुळाव्या शेतकी पतसंस्थांक कॉम्प्युटर सिस्टम हार्डवेअर वितरण कार्यावळीत उलयताले। यावेळा गोय राज्य सहकार बँकेचे उल्हास सरदेसाय, नाबार्डचे विश्वास कदम, सहकार संस्थांचे निबंधक अरविंद बुगडे तशेंच उपनिबंधक सीताराम सावळ हाजीर आशिल्ले। 6 पॅक्स आसा जे प्रायमरी हेल्थ सोसायटी जे तांदूळ दिवपाचें बरें काम करता पूण तांकां वेगवेगळे एक्टिविटी घेवपा संबंदीत फॅसिलिटी दिल्ली आसा कारण घेवचे वेगवेगळ्या प्रकारचे वेवसाय घेवचे, वेगवेगळ्या प्रकारचे काम घेवचे आनी ते लोकां कडेन पावचे अशें आनी हें सगळें बरें स्मूथ जावचें म्हणून तांकां सगळे कंप्युटर दिल्ले आसा। आज आमी 44 सोसायटी आसात तांकां कंप्युटर दिल्ले आसा ते तांच्या ऑफिसांत थंय बसून घेतले आणि 14 आसात ते मागीर आनी एक सादारणशे 15 ते म्हयन्यान मेळटा। अशें करून सगळे 66 आसा पळय न्ही तांकां सगळ्यांक हे दिले वता। तांचें एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा पळय न्ही तें बरे पद्दतीन चलचें अशें। टायम लिमीट जें आसा पळय न्ही ते जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च पर्यंत हें सगळें अपडेट जावपाक जाय। शिक्षण मंत्रालयान देशभरातल्या कोचिंग इन्स्टिट्यूटा खातीर मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात। हे प्रमाण आतां 16 वर्सां परस उण्या पिरायेच्या भुरग्यांक कोचिंग इन्स्टिट्यूटात प्रवेश मेळचो ना। तशेंच फटीची आश्वासनां आनी बऱ्या गुणांनी पास जावपाची गॅरंटी दिवपाकूय बंदी घातल्या। खंयच्याच कोचिंग इन्स्टिट्यूटात पात्र नाशिल्ल्या ट्युटराची नेमणूक जावपाक शकना। माध्यमीक परीक्षा पास जाल्या उपरांतूच विद्यार्थ्यांक कोचिंग इन्स्टिट्यूटात प्रवेश घेवपाक मेळटलो अशेंय ह्या मार्गदर्शक तत्वांत जारी। प्रधानमंत्री जनमन येवजणे अंतर्गत आता मेरेन 10 लाखा परस चड लावार्थ्यांक जोडपाचो यत्न जाला अशी माहिती केंद्रीय जनजातीय वेव्हार मंत्री अर्जुन मुंडा हांणी दूरदर्शनाकडे उलयतना दिली। आदिवासी वाठारात जीण अदीक सुदारपाच्या दिकेन पावलां उबारल्यात अशेंय तांणी मुखार सांगले। 75 सालों में इस तरह का योजना कभी फोकस वे में प्रारंभ नहीं हुआ। आंशिक तरीके से कुछ योजनाएं जरूर चली, कुछ कार्यक्रम जरूर हुए, लेकिन उन कार्यक्रमों का लाभ किस तरीके से मिल रहा है, कैसे और बेहतर हो सकता है, इसकी चिंता कम हुई। तो योजनाएं योजना तक ही सीमित रही। लेकिन ये योजना जिसे आज हम पीएम जनमन महाअभियान के रूप में देख रहे हैं, यह योजना नहीं है। योजना के साथ लक्ष्य है और लक्ष्य सैचुरेशन का है और उन्हें इन योजनाओं के साथ इस तरीके से जोड़ना है कि वो अपने जहाँ भी दुरूह क्षेत्र में रहते हैं उसका जीवन का सशक्त आधार शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, संस्कृति में, परंपराओं में अक्षुण्ण रहे और विकसित। भारताचो निर्मिती वाठार अदीक गतीन मुखार वता। 2023-24 वर्सा भारताची निर्मिती बाजार 2025-2026 मेरेन $1 अब्ज पावपाची शक्यताय उक्तायल्या। FDIच्या सरकारी नीतीक लागून ह्या निर्मिती वाठारात बऱ्यो सुदारणा पळोवपाक मेळ्ळ्यात। निर्मिती वाठारात फाटल्या 1 दशका सावन ह्या अर्थवेवस्थेचे योगदार फकत 17% इतले आशिल्ले, जाल्यार सप्टेंबराच्या 3ऱ्या तिमाहीत वर्सान वरस चलयल्ल्या यत्नाक लागून ते 13.9% वाडले। जुलय ते सप्टेंबर निमाहीत सरकारी खर्च 12.4% वाडलो। जापानाच्या निर्मिती कंपनीच्या नियाळात भारतीय कंपन्यो फाटल्या 3 वर्सांनी परत एक फावट मुखेल स्थानाचेर जाल्यार चीन, व्हिएतनामाच्या उपरांत 3ऱ्या सुवातेचेर आसा।
ऑटोमोबाईल, रसायन ह्यासारकिल्ल्यो कंपन्यो सध्या अग्रेसर आसात. हातूंत थळाव्या कंपन्यांनी दिल्ल्या योगदानात तशेंच साधन सुविधांच्या वाठारात उदरगत केल्ल्याच्या फाटभुंयेर हो नियाळ तयार केला. कर्नाटक भोंवडी सोंपोवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी चेन्नयत जावपी 6व्या खेलो इंडिया युवा खेळाचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार केंद्रीय युवा आनी खेळां मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर, तामिळनाडूचे राज्यपाल एन रवी, मुखेलमंत्री स्टॅलिन, माहिती आनी वितरावण खात्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री एल मुरुगन आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. दक्षिण भारतात पयलेच खेपे आयोजीत जावपी ह्या खेलो इंडिया सर्तींत सुमार 5,600 परस चड खेळगडे वांटेकार जातात. ह्या सर्तींत पयलेच फावट स्क्वॉश ह्या खेळाचो आस्पाव केला. बायलांच्या सशक्तीकरणाचो विशय मुखार व्हरतना अंदू ह्या सर्तीचो मास्कोट वीरा मंगय हातूंतल्यान मुखार आयला. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत 2 नवे कोविड दुयेंती मेळ्ळ्यात. सध्या गोंयांत 9 सक्रीय कोविड दुयेंती आसात. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 31.8 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 20 सेल्सियस इतलें नोंद जालां. खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज महाराष्ट्रांतल्या सोलापुरांत अमृत योजना 2.0 चो बसयलो बुन्यादी फातर. बोईंग इंडिया अभियांत्रिकी आनी तंत्रगिन्यान केंद्राचे प्रधानमंत्र्यांनी केले बंगळुरूंत उक्तावण. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज इस्रो आनी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स बंगळुरूच्या जोडपालवान केले लँग्वेज लॅब आनी गोवा CSR ऑथॉरिटी प्रोग्रामाचें उक्तावण. गोंयांत 10 ते 13 फेब्रुवारी मजगतीं जातले कार्निवाल. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांची माहिती. खेलो इंडिया युवा सर्तीक आयज सावन चेन्नयत सुरवात. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवपाक शकतात. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.